शंकरबाब, प्रश्न असा की सीएमान एक स्टेटमेंट गेला की मारवाडींचो धंदो म्हणजे त्याबद्दल तो उलयलेला. तुझें म्हणणें कितें? आतां म्हाज्या हिसपान जाल्यार सीएम ज्या फाटी बिहार डे फंक्शनाक कितें तरी गेलो, मागीर आतां काल राजस्थानाचे तेंच्या लोकांच्या फंक्शनाक गेलो. सो ज्या फंक्शनाक वयता त्या फंक्शनाक वचून तो तेंचो एक भेस करता आनी तेंच्या पद्दतीन उलयता आनी तेंच्या फेवरान उलयता. आतां हेतून वास कसलो येता? वास येता सारके भितून इलेक्शनाच्या शिस्ताक कसो वास येता. ही वोट बँक पॉलिटिक्स कशी दिसता. आतां म्हाज्या हिसपान जाल्यार सीएमान एक्चुली गोंयकारांच्या हिता बद्दल चिंतपाक जाय. आयज आमचे कितलेशे लोक फॉरेनाक गेल्लेले आसा आनी ते थोडे जे लोक आहात न्हू तेंचे आवय बापूय हांगा आहा आनी तांकां हांगासर येवन धंदो करपाचो आहा. ते हांगासर जॉब करूंक सोदतात. थोडे कितें बेजार येयलो म्हणटा, नाका म्हणटा, आमकां गोंयची लायफ जायी. पूण ते हांगासर येवन तांकां जावो तो जॉब मेळना. कित्याक आयज सरकार फेल जाल्लेले आहा आमच्या गोंयकारांक जॉब दिवपाक, युथांक जॉब दिवपाक. ग्रॅज्युएट जाल्लो भुरगो जेन्ना कॉलेजींतसून भायर सरता न्हू, कितें कॉलेजींत भायर सरतकूच तो जॉब सोदता आनी जॉब सोदतकूच बाबड्याक जॉब मेळना म्हणून ते बेकार भोंवता. आयज आमी इंडस्ट्रियल स्टेटीन सुद्दां पळयता. वेर्ना इंडस्ट्रियल स्टेट म्हण नाका, थिवी इंडस्ट्रियल स्टेट म्हण नाका, कोलवाळे इंडस्ट्रियल स्टेट, खुबशे इंडस्ट्रियल सिटी आहात ज्या जाग्याचेर जॉब मेळपाक शकता गोंयकारांक. पूण थंय सुद्दां ह्या सरकारान मायग्रंट्सांक प्रमोशन दिल्लेलें आसा आनी मायग्रंट्सांक हे कंपनी प्रिफर करता. कित्याक तांकां सवाय भितून तांकां लेबर मेळटा, सवाय भितून तांकां स्टाफ मेळटा, वर्कर्स मेळटा. सो आयज आमच्या गोंयकारांच्या हितान कोणूच चिंतिना. सो आयज क्लियर कट सीएम सिग्नल दाखयता की आपूण गोंयकारां खातीर ना, आयज आपूण मायग्रंटां खातीर आसा. कित्याक मायग्रंटांची जी वोट बँक आहा ती गोंयान वाडलेली आसा. एक वॉर्डान खंय ना म्हटल्यार 60% तेंची वोटींग आसा कही दिसता. कित्याक आयज हेंच्यांनी सगळी स्टडी करून आयज हे टार्गेट करपाक लागले. आयज गोंयकारांक इम्पॉर्टन्स ना, आयज गोंयकारांक इम्पॉर्टन्स ना. कित्याक आयज गोंयकारांचीच घरां मोडली वयता आयज. कितें सो परिस्थिती कशी आहा. आयज हेंच्यांनी सगळ्या लोकांक पिश्यान काडलेले आसा आनी आयज सरकार हेंच्या हातीन आहा म्हणून उबे रावतात आनी कितेंचे कितेंय उलोवन वयतात. ते बाबा उलोवण्यांक बाबा तेचो अर्थ कितें, तेचो इफेक्ट कितें जातलो हेचेर कांय विचार करिना. सो म्हाज्या हिसपान जाल्यार आयच्या राजकारण्यान विचार करपाची गरज आसा की बाबा आपूण कितें उलयता आनी ते खंय लागतले ते. जेन्ना तुवें उल्लेख केलो की 60% हे मायग्रंट म्हणजे हे भायले जे आतां गोंयान जे वोट बँक म्हटला तूं, तर तेजेर तुवें फाटीं एक स्टेटमेंट केलेलो की खंय तरी तांकां म्हणजे स्थानीक जेन्ना तांकां हेजेर आपल्या हेजेर ताका नंबर दिता, रेशन कार्ड आनी हेजेर ताका करून दिता आनी ताका मागीर ते वोट बँक मेळटा. पळय म्हाज्या हिसपान जाल्यार हे जे लोक तांकां जे आपले रेजिडंट्साचेर तांकां वोटींग करपाक दिता आनी तेंचे सगळे आधार कार्ड सगळे करून दिता न्हू, हेंच्या घराचो वांटोय तांकां दिवपाक जावो. आयज तुमी जे तांकां वोटींग कार्ड करून दितात न्हू, कितें ह्या लोकांच्या वोट्सां खातीर आयज आमकां जावो तो आमदार निवडून हाडपाक मेळना, आमकां जावो तो सरकार आमकां इलेक्ट करून हाडपाक मेळना आनी आयज हेजो परिणाम आमकां भोगचो पडटा. हे लोक कोण आमचें पर्यावरण वाचोवपाक नासता. हे लोक कोण आमची शेतां, रानां, दोंगर, न्हंय, बांय, झरे वाचोवपाक नासता. कितें आयज हांकां कुमिजात जागे सुद्दां खैरात कशी दिल्लेले आसा. हांकां कुमिजात जागे सुद्दां खैरात कशे दिल्लेले आसा. आयज म्हाज्या हिसपान जाल्यार जो वोटींग रायट्स आहा न्हू तेचेर विचार करपाची गरज आसा. कित्याक हे जर अशेंच चल्लें न्हू कितें जाल्यार फाल्यां आमकां गोंयकारांक जावो तो सरकार हाडूंक मेळचो ना. कितें आनी फाल्यां एका इवन मायग्रंट थंय वयतले. आयज तुमी तांकां प्रमोट करता बिजनसा खातीर, फाल्यां तुमी प्रमोट करले तांकां गोंयचो आमदार जावपाक प्रमोट करतले. गोंयचे कावन्सिलर ऑलरेडी जाल्लेले आसा, ते पंच ऑलरेडी जाल्लेले आसा ते. कितें सो आयज खंय ना खंय तरी म्हाज्या हिसपान जाल्यार हे आयचे सरकार आहा न्हू आनी हे आयचे जे नेता आसा, लिडर आसा, ते चुकीच्या वाटेन वयता. दिशाभूल जाल्लेली आसा हेंची आनी हे वोट बँक पॉलिटिक्सा खातीर कितेंय करपाक उठलेले आसा. आयज धर्म सुद्दां हेंच्यांनी मिक्स केल्लो आहा पॉलिटिक्सान. धर्म धर्माच्या जाग्याचेर आसपाक जाय, राजकारण राजकारणाच्या जाग्याचेर आसपाक जाय. हे मिक्स जावपाक जायना. कितें आयज कितें सारकें आसा. आयज भुरगीं जेन्ना आयज तुमी एप्रिलान स्कूल चालू केला त्या टायमार भुरगीं म्हणटा की बाबा रे तुमी जे 11:30 आमकां सोडटात. आयज एका भुरग्याचें हांवें स्टेटमेंट पळयलेलें. 11:30 जे आमकां सोडटात न्हू ते तुमी 1:30च सोडा आसलेले आनी 10-15 दीस स्कूल करा आसलेले आनी मागीर आमकां हॉलिडे दिया आसलेली. हेतून कोणाक करा जे गव्हर्मेंट सर्वंट आहा, जे ऑफिसान वयता दनपारां 1:30-2 तेंची जेन्ना सुटी येता तेन्ना भुरग्यांक व्हरोंक येताले त्या टायमाचेर तांकां बाबड्यांक त्रास न्हू. 11:30 परत मदीं ऑफिसांनी कट मारून येतले ते आनी सीएम लक्ष दवर मातसो हा त्या गव्हर्मेंट ऑफिसांनी हे कट बीन मारतात जाल्यार. कित्याक ही मिस्टेक एड्युकेशन डिपार्टमेंटाची. सो हेचेर लक्ष दवरपाक जावो. 4 वरांचे भुरग्यांचे 3.5 वरांच्या भुरग्याच्या स्टडी खातीर तांकांय बाबड्या आपलो टायम दिवचो पडलो. सकाळीं पावोवपाक येवचें पडलें, परत व्हरपाक येवचें पडलें. सो हेचो परिणाम पळय कितें आसता. खंयची गोश्ट करता न्हू तेन्ना त्या गोश्टीचेर विचार करप हे गरजेचें सारकें.
सो आयज जे सरकार आहा न्हू खंयचीच गोष्ट करतना विचार करिना. हायवे प्लॅन करतना विचार करिना, कितें खंय लँड फिलिंग करतना विचार करिना, कसलोच विचार करिना. कसले न्यू प्रोजेक्ट हाडटा, कितें दाबोले आतां तो फ्लायओवराचो प्रोजेक्ट हाडला, एअरपोर्टाचो विचार केला, एअरपोर्ट डोके ना ते फ्लायओवरा खातीर. सो कसलो विचार करप ना. कितें आयज जेन्ना म्हाका एक सांग, आयज आनी एक तुका हांव डायवर्ट करता मातशें. आयज जेन्ना आमी PWD वर्क्स पळयता थंयसर सुद्दां PWD वर्क्स हेंचे नॉनसेन्स सारके. आयज खंय दाबोले एकटे भुरगे खंय गटारान पडून एक्सपायर्ड जाले म्हणून न्यूज पळयले हांवें. सो आयज खंय ना खंय तरी हें सरकार जें आहा न्हू, हें सरकार सारकें चलना, सारकें ट्रॅकाचेर ना, डिरेल जाल्लेलें आसा. कित्याक हेंचे कडेन सादे गटाराचे लादये घालपाची हेंचे कडेन कापासीत ना. सादो वणको भर म्हणून एक्टिविस्टांक सांगचें पडटा आनी एक्टिविस्ट तांकां डेली त्रास करीत हे बोवाळ मारून मारून हें कर तें कर तें कर जाल्यार तेंचो आवाज दामपाचो प्रयत्न करता. तर खंय ना खंय तरी सरकाराची दिशाभूल जाल्लेली आहा आनी आयज म्हाज्या हिसपान जाल्यार गोंयचो लोक हे सफर करता. आयज हेंची दिशाभूल जाल्या खरी, दिशाभूल जावंक ना. ते दिशाभूल करतात, लोकांची करतात. आपलो कसो फायदो काडूंक जाय तो रितसर फायदो काडटा सारकें सिस्टमॅटीक. कळ्ळें तुका. आयज आमी पळयता टुरिजम सेक्टरान सुद्दां टोटल फेलियर सारकें. आयज जॉबाच्या बाबतींत टोटल फेलियर, बिझनसांच्या बाबतींत टोटल फेलियर. आनी आयज जी भाशणां दितात परप्रांतीयांच्या मिटिंगेक वचोन, कितें ही भाशणां सारकी लज्जास्पद भाशणां सारकी. आयज हेंच्यांनी आमकां सांगपाक जाय सिलिंडर परत परत कित्याक वाडटा, लायटीची बिलां परत परत कित्याक वाडटा, कितें त्याचे उपरांत पेट्रोल परत परत कित्याक वाडटा, डिझल परत परत कित्याक वाडटा. सांगा मरे. तुम्ही जेन्ना ऑपोजिशनान आसलेले न्हू तेन्ना तुमीच बोवाळ मारताले मरे. तुमीच ते लोक बोवाळ मारताले, रस्त्यार देंवताले, धुमशाणां घालताले, कितें. सो आयज खंय ना खंय तरी म्हाज्या हिसपान लोकांनी सुद्दां विचार करपाची गरज आहा. स्पेशली महिला वर्ग जे आयज महिला वर्ग जे आहा न्हू, कितें तेंच्यांनी डीपली विचार करपाची गरज आसा. कित्याक सांग, तुमकां कितें मेळटा म्हणून खंयच्या एका पार्टीक सपोर्ट करूं नाका. आयज क्रायम रेट खंय पावलो तो विचार करा. त्याच्या उपरांत मागीर रेप, मॉलेस्टेशन, चायल्ड रेप, गँग रेप हे खंय पावले ते विचार करा. सो हे गोश्टींचेर आयज म्हाज्या सरकारान जे मंत्री बसले, CM हेणी एक्चुअली हेचेर फोकस करपाक जाय. जाल्यार हो फोकस खंय करता आमचो CM? राजस्थानी वोट बँक, गुजराती वोट बँक, बिहारी वोट बँक हे वोट बँकेंचेर फोकस करता. सो म्हाज्या हिसपान जाल्यार तुका जर राजस्थानांचे पडला न्हू जाल्यार गोंयकारांचेय पडोंक जाय मरे. हांव परत एकदां सांगता, आमचे गोंयकार जे आसात न्हू, भायर जे गोंयकार आहात दुबय, कुवेट, सावदी आणि ते बाबडे ते थंयसर एक रुमान 10-10, 15-15 जाण रावतात. कित्याक रावतात तर ते लेबरांचो बीन काम करपाक गेल्लेले असता आणि तांकां थंयसर पेमेंट ऑफ एफर्ट जायना. ते जर शेअरिंग करून रावना न्हू जाल्यार तांकां रुमाचें भाडें तांकां चड पडटा आणि ते परिस्थितीन रावन ते आपले फॅमिली पोसता. भुरगीं हांगा आसता, बायल हांगा आसता, आवय बापूय हांगा आसता आणि कश्ट करून आपले पोट मारून ते थंयसून पयशे धाडटा. तेच जर लोकांक जर आमी जर सपोर्ट करीत आनी तांकां हांगासर बिझनस जनरेट करून तांकां हांगा हाडून कितें बरे भशेन जर तांकां कामाक जर आमी दीत, कितें चड व्हडलें रॉकेट सायन्स करपाची गरज ना. इंडस्ट्रियल स्टेटी आहा तितून इन्स्पेक्शन करा, कितले मायग्रंट आहात ते चॅक करा, कितें आणि आमच्या गोंयकारांक थंय काम दिया. कितें भायर जे कामाक आहात आमचे गोंयकार ते सगळे येवन हांगा काम करपाक रेडी आसा. प्रोवायडेड दॅट तुमी एक माहोल क्रिएट करपाक जाय की बाबा आमच्या गोंयकारांक हांगा जॉब मेळटलो म्हणून. कोणूच भायर वयचो ना, कोणूच भायर. अरे पोस्टमॅन भायले घेतले आणि कितें उलोवपाचें उरलां. पोस्टमॅन भायले घेतले 90 काय 99 कितें पोस्टमॅन भायले घेतले म्हटल्यार गोंयान एक सुद्दां भुरगो पोस्टमॅन जावपाच्या लायकीचो ना. म्हटल्यार तुमी आमची लायकी काडटात मरे आमची. सगळे जॉब मायग्रंट्सांक दिवन आयज MPA कितें रे प्रायवेटायज जाल्याचे वटेन आनी MPA प्रायवेटायज जावन भायल्या लोकांक थंयसर जॉब, गोवा शिपयार्डान भायल्या लोकांक जॉब, खंयचे बाकीचे कंपनीज आसा थंय भायल्या लोकांक जॉब. ते गोंयकारांनी करपाचें कितें हेचेर आयज लोकांनी सुद्दां विचार करपाची गरज आसा की आमी जे तांकां निवडून हाडटात ते खरेंच आमच्या खातीर एसेंब्लीन झगडटात काय, कितें ह्या एसेंब्लीन झगडटात आमच्या खातीर ना. म्हाज्या हिसपान जाल्यार ना. कित्याक सांग, आमी हांकां पळयलें न्हू, हे जनहितान कांयच उलयना, फक्त आपल्या फायद्याचें कितें आहा तें उलयतात. 2 दिसाची एसेंब्ली घेतली, कितले आमदारांनी हेजो निशेध केलो, कितले ऑपोजिशनान निशेध केलो, कोणी करूंक ना. फक्त एक्टिविस्ट झगडटा. आयज जर खरें जर गोंय कोण वाचयता आणि जर चुकीच्या गोष्टींचेर निशेध जर करता जाल्यार हो एक्टिविस्ट करता आणि एक्टिविस्ट उलयता. आयज गोंयचो राजकारणी टोटल फेलियर सारको आणि हे सरकार जाल्यार टोटल फेलियर. थँक्यू.